आम्ही आमचो मुकेश नाईक जो NGO आसा तेजे तर्फेन मुर्तुजा कुकनूर, सुफिया, विजय सुरमे यांची सगळ्यांची जे आसा हेल्प घेवन मुकेश नायकान जे आसा आमी एक हांगा व्हिडिओन जे आसा कंप्लेंट फायल केल्ली 4 जणांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन आणि आयज त्याचो निर्णय जो आसा हो आयज निर्णय जो आसा त्याचो येयला. हे निर्णय जो आसा व्हिडिओन जो घेतला हो इतिहासीक निर्णय आसा. गोंय राज्याचे म्हाका जे आसा इतिहासान एक वांगडा जे आसा फूल पंचायत डिस्क्वॉलिफायड जे आसा केन्नाच जावना. आयज व्हिडिओन जो निर्णय घेतला एका टायम फ्रेम जो असो लागलो लांब 1 वर्स मायज जे आसा जालें तरी पूण जे डिसिजन जे जालें हें एक इतिहासीक डिसिजन आसा. द एप्लिकेशन अंडर सेक्शन 10F, सेक्शन 12(1)D, सेक्शन 12(2), सेक्शन 55(4) गोवा पंचायत राज एक्ट ह्या खाला जे आसा हांकां चारूय जे आसा पंचांक जे आसा सिरियल नंबर वायज जे आसा डिस्क्वॉलिफायड केल्ले कडेन आसा तांकां रिफ्रेम केल्या. दे कॅनॉट पार्टिसिपेट पंचायतीन जे आसा ते पार्टिसिपेट जावंक शकना. कसलेच जे आसा कामगार जे आसा ते जे आसा काम जे आसा करूंक शकना. हेंचेर एलिगेशन असलें की हेमी आपली फॅमिलीचे मेंबरांक जे आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शन करपाक जे आसा तांचो सपोर्ट केलो आणि पंचायतीन जेन्ना मिटींग आसली तेन्ना त्या मिटिंगेक जे आसा ते पार्टिसिपेट रावन जे आसा तेमी ताका जे आसा फूल सपोर्ट केलो. ह्या डिसिजनाक जे आसा आमी व्हिडिओन जे आसा चॅलेंज केल्ली आणि तो डिसिजन जे आसा आयज रुमडामोड पंचायतीचो जे आसा तांकां डिस्क्वॉलिफायड करून जे आसा व्हिडिओन एक इतिहासीक जे आसा डिसिजन हांव आमचे नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर, आमचो पंचायत मंत्री जो आसा बाब मोहीन गुदिनो आणि गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हांकां सगळ्यांक जे आसा देव बरें करूंक म्हणटा की हेमी हे कंटिन्यू जे आसा प्रोसेस लांब जालें बट तरी फॉलोअप घेवन जे आसा आयज ही जे केस आसा निकालाक लागल्या. कितके जाणांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट आशिल्ली? 4 जणांची अगेन्स्ट कंप्लेंट आसली आणि 4 जणां जे आसा डिसिजन घेतला आणि जे आसा 2 पंचायती जे आसा ऑलरेडी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घातला. तोय निर्णय आमकां खात्री आसा की डेफिनेटली तोय निर्णय जो आसा हो तेंचे जे आसा अगेन्स्ट वयतलो आणि मुकेश नायकान जी कंप्लेंट फायल केला ताका जे आसा हितून जे आसा विजय मेळटलो. पंचायतीचे 4 सदस्यांक काढले, सो तुमची पंचायत आता कशी हे करतले तुमी? तुमची पाहिलं ते सरपंच सरपंच आसा न्ही? ॲक्च्युली आता आम्ही हो निर्णय पळय आहा न्ही जे व्हिडिओ ऑफिसान आमी जे निर्णय घेतला हो एक बबलून सांगले त्या प्रमाणे आणि आख्खे जे रुमडामोडचे लोक जितले आहा ते वेट करताले निकाल किती येतलो काय म्हणून. जाल्यार म्हाका आज दाखोवन दिला हेंच्यांनी की हो निर्णय जे रुमडामोडच्यान जे लोक आसा जे वॉटर आसा तांकां इतिहासीक आणि तांकां एक खुशी जाली म्हणजे निर्णय येयलो म्हणून. आणि दुसरी गजाल आता हेजे मुखार आमी आतां कितें आसा तें आमच्या आमदारा कडेन बसून कितें आसा तें डिसिजन घेतले. तुझ्या मिसेसीक बी सरपंच बी करपाक कितें आसतलें तुमी? आता पळया आता मुखार कितें निर्णय घेतले ते आता लोक घेतले आणि आमची पंचायत बॉडी घेतली न्हू, MLA घेतलो. ओके.